गोंयांत आशिल्ल्या साबार उद्देगीक वस्तुकेक पुनर्जीवित करपाक तशेंच बंद पडिल्ले उद्देग सुरू करपाक लागून सरकारान वेगवेगळ्यो म्हत्वाचे थाराव घेतल्यात। तशेंच उद्देगीक वस्तुकेक लागपी मुळाव्यो सुविधा दिवपाक गतीशक्ती येवजणे वरवीं मेळिल्ल्या निधीचो उपेग करपाचो सरकारान थारायला, अशी माहिती उद्देग खात्याचे मंत्री माविन गुदिन्हो हांणी दिल्या। उद्देगीक वस्तुकेंतली जाल्ली अतिक्रमणाची पळोवणी करपाक खासा सर्वेक्षण करतले। हे काम DSLR वरवीं जातले तशेंच ह्या सर्वेक्षणाची माहिती फुडल्या 6 म्हयन्यां भितर ऑनलायन मेळटली, अशें माविनान सांगलें। रियल एस्टेटान इम्प्रूवमेंट चालू आसा। आमकडे फंड ना तेंगा गतीशक्ती अंडरूय आमी करपाक केला। आमकां सगळे इंडस्ट्रीन कितें कितें प्रॉब्लेम आहा ते आमकां खबर आसा, ते मुद्दम तुका हांव सांगता। सेम वे एन्क्रोचमेंट ऑफ गोवा IDC लँड आमी DSLR कडेन एक अरेंजमेंट केला। DGPS सर्वे ऑफ इंडस्ट्रियल एस्टेट प्लॉट हुंय आसा, हुंय ना, हुंयचें एन्क्रोच जाला, कितें जाला, ऑल इंडस्ट्रियल एस्टेट एक 5-6 म्हयन्यांनी सगळे तुका एक डॅशबोर्डार तुका पळोवपाक मेळटलें। IDC ऑफिसान बसल्यार स्पीकर सर हे आमी काम केल्लें आसा। रॉ वॉटर पंपिंग स्टेशन ऑटोमॅटिक वॉटर पंपिंग सिस्टम बाय 31 मे तुझे कोल्ली हे करून दिता बाय 31 मे ऑटोमॅटिक। दुसरें स्ट्रीट लायट्स इम्प्रूव करपाक केला। मागीर स्टॉर्म ड्रेन वॉटर ड्रेनेज सिस्टम मेंटेनन्स ऑफ क्लिनिंग एंड रिपेरिंग ड्रेन्स 31 मे म्हळ्यार स्टॉर्म वॉटर ड्रेन तेंय जातले। मुद्दम तुमकां सांगता, तुमी इश्यू रेज केल्ले म्हणटा न्हू, आतां तुका हिंगा सांगता सभेघरांत। फायर हायड्रंट सिस्टम विल बी इन्स्टॉल्ड बाय एंड ऑफ डिसेंबर। फायर हायड्रंट आमी सगळे इंडस्ट्रियल एस्टेटान एक कॉमन फॅसिलिटी करपाक केला। प्रत्येक जाणा परवडना एक एकटो इंडिव्हिज्युअल घालपाक, ते सुद्दां आमी इम्प्रूवमेंट हाडटा। हे आमी IDC बोर्ड मिटिंगाकूय आमी डिसिजन घेल्ले आसा। फायर हायड्रंट सिस्टम जावं आतां मंत्र्यान सांगलेलें आसा तो खंय तरी केअर घेतलो आनी बरें करून दाखयतलो। स्पीकर सर, मेंटेनन्सची जी आतां म्हजो तिसरो क्वेश्चन विचारता। मेंटेनन्स जी सगळीं कामां डिसेंबर 2023 पर्यंत सोंपयतली की ना, हेजेर मातशें म्हाका मंत्र्यान मातशें आन्सर करचें। स्पीकर सर, हांवें जे ताका एश्युरन्स दिला डिसेंबर म्हळ्यार जातली कामां ती जातली, थोडी मेयान जातली। हांवें क्लियरली ते मुद्दम ताका वाचून दाखयलें ना चुकता, आनी ते तोय चुकपा जायना समज घेवपा म्हूण। हेज्यावन हांव मायज आनी कितें सांगपाक शकता, ताका एकूच खात्रेन सांगता, तो पळय सांगता मोर देन 70 युनिट्स क्लोज आहा। आय डोंट थिंक दॅट इज ट्रू। ओन्ली 21 युनिट्स आर नॉन फंक्शनल। हांव स्पश्टपणे सांगता, पूण तूं सांगता जाल्यार परत हांव म्हाज्या ऑफिसरांक परत चॅक करपा लायता, खरें तूं सांगता तें खरें, कित्याक आमकां सगळीं युनिट फंक्शनल जाय। आमकां कितें मेळटा युनिट बंद धरून? IDCन DSLR कडेन फॉर अ DGPS सर्वे म्हळ्यार डिजिटल GPS सर्वे। एज पर माय इन्फॉर्मेशन IDC is purchasing 10 digital GPS units and a drone worth 2.5 crores and handing it over to DSLR. You made a special mention of your MD, Pravimal Abhishek. My question to you specific is this MD, has he launched a special scheme wherein these things, this DGPS units, which has to be bought by DSLR, which is Revenue Department, is being bought by the IDC and given to them. So tomorrow if Pollution Control Board requires a car, will they go, because we want to check pollution in industry in Kunkoli, will they go to IDC and IDC will buy them a car? What type of policy is this? There is a department, finance, the revenue department, which should be buying this 2.5 crores worth of this. You cannot be buying it from IDC. What is this MD doing? You are praising the MD. I am finding fault with the MD. It looks like he is misusing the funds. IDC funds cannot be used for this.